आता तुम्हाला केस संदर्भात करपाक ती लोकां कित्याक ते गंगा बोलाले तू काय हळ्यान रे आणि आज निघाला काय ना मुसाफा बोलतो आता शाळा तो ते डिस्काउंट आता घेता हात कसोड हा उद्या सर एका 100 रुपये हांव सांगता तुका बसता काय ना तूं गांवांत जेन्ना वायट करता करपाक जाय तिका हांवें कितें उलयतां कितें म्हणलां कित्याक आनी शेती नाही ना आमदार शेतकारांक ते कांय कोण नाही तुका स्टॉप केला मरे तू उलयता रावला तुका स्टॉप केला ऐक मरे तू तू रॉंग उलयता तू करेक्ट करपाक जाय हांव रॉंग उलयना तू रॉंग उलयता तू म्हण म्हूण तें सारकें जायना तू उलयते सारकें मातशें आसना सांग मागीर सांग आता आनी हांव उलयता तें सारकें आसना मागीर सांग फायनली देर इज समबडी अबाव अस टू सी सांग. ओके आतां हांवें कितें म्हणलां हांव कितें प्रमोट करता शेताक हांव कितें प्रमोट करता हांव जाणा आनी दुसरे आमदार कोण नाय जायते आमदार कोण नाय हांव कोत्ता कित्याक कोत्ता कित्याक आमगेले एग्रीकल्चर आहा ती मेंटेन करपाक उरपा लागून कोत्ता आनी मुखारी प्लॅन आहा मुगेलो करपाकूच सो दॅट इज वाय आय एम टेलिंग यू वाय आय सेड इट बिकॉज टुमोरो हेल्प म्हणून जाता कित्याक तुजें म्हणत हांव सपोर्ट करना म्हणपाक जायना तुजें तेका लागून म्हणटा तुवें सो एग्रीकल्चराक मुगे सपोर्ट चड आहा हे कोणाच्यान ना म्हणपाक जायना बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें आतां इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हे इश्यूचेर तूं कांय सांगिलां तुगे कितें आहा तें तूं यू पुट अप यू ऑल्सो पुट अप सिंपली कितें सांगनाका सारकें आहा तें सांग तेंकां लिगल ओपिनियन घे कितें आहा तें पळय मरे आता आम्ही आमदारा घराक येवपाक कारण कितें आमी 22 तारखेर पंचायत आयिल्ले आनी 22 तारखेर पंचायत आयिल्ले तेन्ना आमी लोकांक सरपंचाक सांगलें थिंगा त्या प्रोजेक्टाचो आमी स्क्रॅप करपाक थारायले न्हू आमी स्पेशल मिटींग गेल्या ग्रामसभा गेली आनी एवरीवेर इट इज ओपोज सो ती प्रोजेक्ट जेन्ना स्क्रॅप जाता म्हणून ऑलरेडी जाला डिसिजन जाल्यार ती पत्र कितें थिंगा आनी ते पत्र घालें SOIDचेर तेजे वयल्यान नेट मारला सो थिंगा कितें एक्शन जावपाक शकता म्हणून आमी एका पत्र काड म्हणून सांगली बरें पयलें शेतकारांक लेटर पडली शेतकारांक लेटर पडली हेजे कांय आवाज ना म्हणून आमी 22 तारखेर विचार पायले 22 तारखेर हो सरपंच आमकां कितें सांगता आपण मंगळार दीस 26 तारखेर आपण लेबर घेवन येता आनी ती पत्री हूंय आपण काडटा आयज सकाळ जाल्यार हो मनीस ना आनी वयल्यान कोण पुलिसाचे कंप्लेन केली मग ती व्हॉट्सअपाचेर मेसेज घाता बिल्डरान हूंय मुजेर कंप्लेन केल्या लोकांचे कंप्लेन केल्या की आमी थिंगा ट्रेसपास करपाक येयले म्हणून आनी त्याच टायमार भितर JCB वचून काम चलता आमी तेच बोले गेले ना डायरेक्ट सरपंच MLA बोलयले आनी MLA सांगिलां हो सरपंच कोणता येना म्हणून हे गांवांत हो सरपंच कोणता येना कित्याक हो तर सरपंच उरलो आनी तितले प्रेसिडेंट गांवांत घालतालो आनी जेन्ना आमी सेक्रेटरी टू पंचायत इन द सेक्रेटरी ऑफिस गेल्ले मेळपाक तेन्ना ते क्लियरली सेड दॅट आपण बिल्डरा मिस्टेक करना आपण कोणाची मिस्टेक करना मिस्टेक तुमचे पंचायता म्हणून आणि आम्ही बिल्डरा मिस्टेक करना मिस्टेक पंचायताची आणि त्या जुजीर तागेले 7 मनशांनी सांगितलं आम्ही एक सांगले ग्रामसभा घाल म्हणून हेण सांगितलं तूं कोण सांगपा आपण आनी तेणें उडयला कित्याक हो 5 मेंबर आनी येता जाल्यार सरपंच सो हो जेन्ना हो त्या पोजिशन आशिल्लो बगर हे पंचायत पळय आमी चलोवपाक दिवपा न्हय ही आमगे प्रॉमिस म्हणटा तूं उलय ताका उलय आमकां उलय ती काणी आमकां आयकपाना काय तो म्हणटा तूं लिगल एडवायस घे म्हाका लिगल एडवायस घे लिगल एडवायस घेवपा आनी कांय उलोवना कित्याक उलय आज आमगे गोंयांत लिगल यू कॅनॉट एड्रेस एनी ग्रीवियन्सीस लिगली आनी ताका कांय सोल्युशनूय काणाय ते देर इज नो जस्टीस कित्याक आतां तो 7 जावं 5 म्हणटा आमी ताका सांगले तूं ग्रामसभा घाल म्हणून त्या जुजीर सांगिलां इतल्या लोकां वचून सांगिलां तेरे सण तो पास करून उडयता म्हणजे बिडिओ थ्रू बिडिओ आणि बिडिओ ऑर्डर क्लियरली सांगता रिम्यूज ऑफ ड्युटी म्हणून 30 दीस वोग रावलाय मागीर दॅट परमिशन इज गिवन सो आमी लो कितले फावटी म्हूण केस अटेंड करतले आमी आतां कितले फावटी केसी मडगांव वयताय पणजे वयताय आनी पयशे आहाताय सॉरी तुका मायंड एक प्रोजेक्ट जाला आनी ते प्रोजेक्टाक इट इज अ सेटलमेंट एरिया इट इज FAR मातशें तेणी इन्क्रीज केला 200% फ्रॉम 60%. Project is sold by one Muniz family to one builder. Builder is a Goan. Now all these issues are there. This is the facts of the case. So I सरपंच सांगले ताका अरे म्हणलें तूं हांवें तें तुज्या आंगार घेनाका
तूं ग्रामसभा घाल आनी काबार कर तेंगे आतां ते म्हणटा तेगे मिसहँडलींग जालें आतां तेगे जाला आसता कितें जाल्यार मिसहँडलींग आतां तेंच घेवन बसपा जायना मुखार कितें करपाचें सो आय टोल्ड देम यू टेक लिगल रिकोर्स यू आस्क वेदर ते पत्र तेका हांवें सरपंचाक सांगितलें बाबा तूं अननेसेसरी कितें प्रॉमिस करनाका लोकांक इफ यू कांट डू यू डोंट से दॅट यू कॅन डू इट इफ यू कांट यू से यू कांट Okay. Now I didn't know all this is happening. Now they have told me that there is one Savada inside. So I told them check what it is. I told the PI check. If he's doing some work, we will stop because the matter is lying in court. Now for every procedure, there is a legal recourse. There is some way of doing things. We cannot just take the law in our own hands and do something. I have explained to the Sarpanch. I have told the other parties also. You have your lawyer. You tell what to do. You tell what to do. Let us finalize it. I have no problem. We'll close it up. Who wants the project? आमचो प्रोजेक्ट जाय हांवें गुर्तर सांबाळ्ळा तेदोन तो मुजे चडलो म्हाका म्हणालो लागलो हांव आमदार म्हूण केलो म्हूण हांवें म्हणलें मागीर सांगितलें तेका 39 आमदारान 38 आमदार वॉटेवर साम आमदार कोण नाय थोडे कोत्ताय बट आमी चड कोत्ताय म्हूण आमी कोत्ताय तितलें कोण कोन्ना तो तेंकां ही इज ट्रायंग इन इज ओन वे टू इनसाइड द पीपल तेका कोन्नी कितें आहा तें मागीर तेका सांगितलें कितें म्हणून आमच्या वयर कोण आहा म्हूण तूं उलयता तें सारकें न्ही म्हूण हांवूय उलयता तें सारकें न्ही म्हूण पूण आमच्या वयर कोण आहा म्हूण तर जायतें डिस्कशन जालें तें बरें जालां कित्याक इलेक्शन आनी 6 म्हयने आहाय 8 म्हयने आहाय वो कितें आहाय सो बरें जालां बेगीनूच जावपा जाय डिस्कशन वखदार जालें काय ना मागीर तें बरें जायना पयलीं जावपा जायना सो आतां कितें जालां दिस इज ऑल इलेक्शन कितें इट इज इलेक्शन बोगले पावलें न्ही सो ऑल दीस थिंग्स वील हॅपन दीज आर पार्ट एंड पार्सल्स वी हॅव नो प्रॉब्लम बट प्रोजेक्ट म्हणटे इवन हांव फर्स्ट प्रोजेक्ट बंद करपाक लागलो तालुकाय प्रोजेक्ट आमी फर्स्ट आसले ते बंद करपाक सो तो प्रोजेक्ट तेंगेलें ऑक्युपन्सी आतां जाता आमी कितें करताय आमी फकत डिले केली कित्याक चड प्रोजेक्ट केनाचे आमकां ते प्रोजेक्ट सगळे प्रोजेक्ट बंद करूंक जाचनाय बट आमी कितें स्लो केलें वॉट वॉज माय प्रिंसिपल इज टू स्लो डावन सो दॅट पीपल डोंट कम फास्ट एंड विलेज डोंट गेट डिस्ट्रॉयड आय हॅव प्रोटेक्टेड वी हॅव ऑलवेज प्रोटेक्टेड आवर विलेज वी हॅव नॉट अलाउड अशेच ते प्रोजेक्ट डिले करप तेंकां आनी कितें करप द ओन्ली आयडिया इज टू सी दॅट गांव काबार जायना जावप आनी डिस्करेज जावपा बिल्डर दीस इज वॉट इज माय ओपिनियन आतां प्रोजेक्ट म्हणटा कोण शेतां वयतलो कोण उदो सिवेज वयतली आनी कितें वयतली आय हॅव नो इश्यूज आय हॅव एब्सोल्युटली नो इश्यूज बट एट द सेम टायम वी हॅव टू डू ऑल लिगल रिकोर्स वी हॅव टू डू एवरीथिंग एंड क्लोज द प्रोजेक्ट वी हॅव नो प्रॉब्लम I'm per se. I told the Sarpanch and I told the Sarpanch very clearly, Baba, तूं आनी तें कितें प्रॉमिस करनाका सारकें कायद्यान करी कितें आहा जाल्यार तुका जायना जाल्यार जायना म्हणून सांग आनी लोकां बेश्टे घराक व्हरनाका सो बरें जालां डिस्कशन इट्स अ व्हेरी वायड डिस्कशन सगळ्यांक डिस्कशन जातें बरें इट इज गुड फॉर पीपल टू नो एक्चुअली पब्लिक हॅज टेकन अ डिसिजन दॅट he should resign or rather he should be made to relinquish the post. We will have a discussion on it and see what can be done. At the same time, we have always taken good decisions as far as Panchayat is concerned. And I have explained to him. They put one more point ahead and they said that Panchayat is my Panchayat. See, Panchayat members are always individuals. There is no my Panchayat and his Panchayat. I am not a big minister to dictate terms to them. They have their own rights. So they also decide and they also do their own things. It is not that they do exactly what we tell. Sometimes they do opposite of what we tell. So there is all, see, that is why I am saying, in discussion पर जाला ते बरें जाला कित्याक 100 जाणांतले 100 जाण तो उलयता सारकें म्हणपा न्हय तो उलयता सारकें न्ही म्हणपाचे मनीस आसले बरें जाला व्हेरी हेल्थी डिस्कशन वी हॅव नो प्रॉब्लम